आमगेलो टासाची अनेकली संपन्मूल व्यक्ती कामत कॅटरर्स हाजे पार्टनर जावन आसात तांणी मानेस्तीन स्नेहा कामत हांकां विश्व कोंकणी केंद्र आनी वर्धनी संस्थे वतीन वेदिरी स्वागत करता. तशीच हांगेले ल्हानशे एक वळख कोन्न दिवका म्हणून रक्षा शेणै हांकां विनंती करता. धन्यवाद लक्ष्मी. परतून एक पटी सर्वांक स्वागत. मुखारी सेशनाचे सोयरी आसाची स्नेहा कामत, पार्टनर कामत कॅटरर्स. स्नेहा कामत हांणी मंगळुरा देखून इंजिनियरींग कंप्लीट केलें आनी मणिपाल युनिवर्सिटी इन असोसिएशन विथ विझलिंग वुड्स इंटरनॅशनल देखून MBA इन मीडिया अँड एंटरटेनमेंट पदवी प्राप्त केल्या. स्नेहा कामत हांणी 10 वर्सां की चड मुंबईन तो असिस्टंट डिरेक्टर, क्रिएटिव्ह डिरेक्टर आनी स्क्रीन रायटर म्हणून टेलिव्हिजन आनी OTT प्रोजेक्ट्स आनी स्टार प्लस, सोनी लिव्ह, डिस्कवरी, चॅनल V, वूट आनी आल्ट बालाजी म्हणके नामवंत प्लॅटफॉर्म सारी प्रोजेक्ट लीड केलेले आसाचे. 2012 दुखून 2013 तो असिस्टंट डिरेक्टर, 2014 दुखून 2015 तो असिस्टंट क्रिएटिव्ह हेड, 2015 दुखून क्रिएटिव्ह डिरेक्टर आनी रायटर जावन आसाचे. स्नेहा कामत हांणी 2026 तो कामत कॅटरर्सान तो पार्टनर म्हणून जॉईन जालींचे. कामत कॅटरर्साचे बिझनेस ऑपरेशन्स, कस्टमर एक्सपिरियन्स आनी बिझनेस डेव्हलपमेंटाचे व्यापक काम स्नेहा कामत हांणी पळोवन घेताची. जनाले मंगल कार्य असो, जाय दीस असो अथवा खंयचेय समारंभ असो, जेवणाचे कार्यक्रम यशस्वी जाले म्हळ्यार समारंभ यशस्वी जाल्ले म्हणून म्हणटाची. कामत कॅटरर्सान हे तांगेले रुची खाण जेवण हे साध्य करून दाखयलें. हिंदीन तो एक म्हण आसा, दिल का रस्ता पेट से जाता है म्हणून. हे कामत कॅटरर्सांनी कशें साध्य केलें हे स्नेहा कामत हांकां वेदीक येवन श्रोतृगणांक सांगचे विनंती करता. सो हांगासरले पुरो ऑर्गनायझर्स, गेस्ट आनी तुम सगळ्यांक प्रेझेंटरांके मिगेला नमस्कारू. प्रेझेंटरान ऑलरेडी राचेरान मिगेल ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दिलेलाक मिगेला टेन्शन जो नर्वसनेस येदे उणी जाला. इथं म्हळ्यार ही बद सांगचे जाल्यार आतां तुमी सेल्फ इंट्रोडक्शन दिवचे म्हाका येदे कश्ट से दिसता. सुरवेक मेळ्ळाल तेन्ना जेन्ना निमगूचे क्वेश्चन म्हळ्यार तूं कोण, तूं कसो करता म्हणून. आनी इमिडिएटली आमगेले येवचे आन्सर हांव इंजिनियर, हांव केटरर, हांव शेफ, हांव डॉक्टर म्हणून. सो अप टू 2025 ह्या क्वेश्चनाचे आन्सर दिवची म्हाका इजी आसतासिला. इथं म्हळ्यार आय कूड इजिली से आय वॉज अ रायटर म्हणून. आनी त्या सांगच्याक म्हाका मस्तू एक खुशी विशय आसला. इथं म्हळ्यार रायटर जेवचे हांव मस्त डिफिकल्ट डिसिशन्स घेवन कश्टाची मिगेल वाट सोदून ते केलेली एक जर्नी आसला. बट आय डोंट थिंक दॅट ॲक्च्युली आन्सर्स द क्वेश्चन म्हणून. सो आमी कोण म्हूण आसचे ते आमगेले एक जॉब टायटलाल वाटाचे जावन आसचे ते समवे म्हूण म्हाका दिसता. तो पाय मिगेल जॉब चेंज जाल्यार, इंडस्ट्री चेंज जाल्यार हांवें चेंज जाल्ली म्हूण दिसता म्हाका. आतां हांव 22 इयर्स आसतना म्हाका कोणी जेव निमगेलें जाल्यार हू आर यू, वॉट डू यू डू म्हणून हांव सांगतासिलें आय एम एन इंजिनियर म्हणून. आनी तेन्ना तुमी म्हाका मेळाल जाल्यार लेखतासिली ह्या प्रति सेमेस्टरान तूं डिस्टिंक्शन घेवन प्रोजेक्ट आनी खुदार करून कंटापटी इंट्रस्ट घेवन करतले चल्ली सॉफ्टवेअर कंप्युटरान काम करून कंप्युटर कोडिंग करून दीस काडटा म्हणून. बट ते 4 वर्स इंजिनियरिंगाचे करतरी म्हाका दिसली कसं म्हळ्यार म्हाका प्रॉब्लम्स सॉल्व करचे मस्त इश्ट आसले. बट ते प्रॉब्लम्स टेक्निकल न्हय आसले, ते ह्युमन प्रॉब्लम्स आसले, मनशाल प्रॉब्लम आसले. जन आसता येताक, जन रडता येताक, विंगड एक वर्ल्डाचे विंगड बागांत आसले जन एक बूक वचून ताचे सेम वर्ड्स वचून सेम इमोशन कशी फील करताची म्हणून. आतां थिएटराचें चमकलें तेन्ना स्ट्रेंजर्स आसताची त्या थिएटरांत, मात्र त्या एक सीन की एक डायलॉग आयकून आमी ओटू आसताची, ओटू रडताची. तशी मनशांक एक वर्ड्साचे पावरान यूज करून पळय कसले फील करचे. म्हाका एक नमने एक सुपर पावर्स फील जाता आसले. म्हाका दिसलें हांवें तसले कसले कर का म्हणून. सो फायनल इयर जल्ली कुडला हांवें एक डिसिशन घेतला. म्हगेल्या लायफाचें डिरेक्शन चेंज केलें. मुंबय शिफ्ट जाली. मिडिया आनी एंटरटेनमेंटान तूं MBA केलें. युनिवर्सिटी टॉपर जाली. सो ते डायरेक्ट म्हाका एक इंटरव्यू आयला आनी देन इंटरव्यू फ्रॉम इंटरव्यू वचून प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वचून हांव एक 12 की 13 वर्स स्टार्टींग एज एन असिस्टंट डिरेक्टर, मागीर क्रिएटिव्ह डिरेक्टर, मागीर स्क्रीन रायटर जावन हांव काम केली. आतां आमी मिडिया म्हणली कुडलेची आमी लेखताची की इट्स अ व्हेरी ग्लॅमरस इंडस्ट्री म्हणून. अँड टू बी ऑनेस्ट इट इज क्वायट ग्लॅमरस. येता म्हळ्यार I mean, it is quite glamorous, but बदल सांगता जाल्यार glamour is only 5% of that industry. बदलाल 95% is honestly आमगेले रीराइट्स, आमगेले डेडलाइन्स, आमगेले लोकेशन रेकी, एक्टर कास्ट करचे, स्क्रिप्ट रिहर्सल करचे, टेक रिहर्सल करचे, शूटिंग केक जावं का म्हणून वचून पळोवचे, प्रॉप्स हाडचे, क्रू हायर करचे.
आनी केंची जो तुमगेला डिरेक्टर जो प्रोड्यूसर जो एक्टर और इवन चॅनल तांकां एक काणीच एक सन भाग इश्ट जायनी जाल्यार जो एक डायलॉग तांकां लायक जायनी म्हण जाल्यार एर्दूस शूटिंग आसल्यार एक रात्री भितर फूल एपिसोड आमी रिरायट करता. सो ऐसे लायक केओसा मदीं तूं काम जावन अशें न्हू आमगे काम आमी डेलिवर करचें जो प्रॉडक्ट डेलिवर करचें तें म्हाका लायफान मस्त शिकयलां. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशनल स्किल्स असो टीम वर्क असो कम्युनिकेशन असो प्लॅनिंग असो जो काम बींग काम अंडर प्रेशर त्या पुराय असेल कामान म्हाका शिकयलां. आनी एक कसं म्हळ्यार एक लर्निंग कसं जाली म्हळ्यार शूटिंगा दिवसाची एक्टर हुशार ना जाल्लो की कसले एक इंपॉर्टंट प्रॉप आतां तुमी लिव्हिंग रूमात दोकून एक फोन घेवन येता आसाची त्या शूट जेवचे एप्रिलांतू किचनांतू एंटर जाताना त्या शूट जेवचे मेन तूं आत्तांतू धरला फोन उडगून गेल्यार केन्ना कसले करूं जायना. जेव्हा शूटिंगाक फुल कॅमरा या त्या पुरा आउटडोरांत तुम्ही 2 घंटे तकून 4 घंटो या रोडांत तुम्हाला शूट कर असं म्हणून परमिशन्स घेवन पुरा सेट करून जारला मेळची 2 घंटो तेन्ना पावस पडल्यार कसले करूं जायना. ऑडियन्सान फायनली पळोवचे प्रॉडक्टांतू तांकां तुमगेले कश्ट कसले दिसचे नज तांकां एक एक्सपिरियन्स मात्र मेळटा. आनी ॲक्च्युली येवचे एक फ्रेंच थिएटरा दोकून येयले एक फिल्म मेकिंग कॉन्सेप्ट आसा ताजें नांव मिज ऑन सेन म्हणचे. ताजी कसं म्हळ्यार नेक्स्ट स्लायड प्लीज. मिज ऑन सेन म्हळ्यार सिंपल मिनींग एवरीथींग दॅट इज विथ इन अ फ्रेम. आतां त्या एक्टर्स असो लायटींग असो प्रॉप्स असो जो कॅमेरा एंगल्स असो त्या पुरा एक इंटेंशन घेवन आमी त्या एक फ्रेमांतू प्लेस करून आसताची. म्हाका पुढे दिसचें आशिल्लें हांव फिल्मांतू डिरेक्शनांत आसूं की रायटिंगांत आसतना या मिज ऑन सेन इज अ फिल्म मेकिंग कॉन्सेप्ट मात्र म्हणून. बट आत्तां म्हाका दिसता दीस ॲक्च्युली अप्लायज टू अ लॉट ऑफ आमगेल्या लायफाचे मस्तू एक प्रोसेस आनी ते अप्लाय जाता म्हणून. बट बिफोर दॅट नेक्स्ट स्लायड प्लीज. सो आमी एक रायटर जाताना आय जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन काणी खंय स्टार्ट जाता म्हूण तुमकां दिसता. एक फिल्म असो जो एक बूक असो वेर यू थिंक अ स्टोरी ॲक्च्युली बिगिन्स द थॉट ऑल्सो. बट पर्सनली रायटर जेवचे पयस फुडें म्हाका दिसचें आशिल्लें कशें म्हळ्यार द स्टोरी बिगिन्स फ्रॉम द फर्स्ट पेज. आतां एक बूक काडलीची फर्स्ट पेज ओपन केलेलीची स्टोरी सूट जाल्या. आतां एक फिल्मा विशय घेवची जाल्यार ट्रेलर्स प्ले जाल्ल्या एक सेन्सर सर्टिफिकेट आयल्या बॅकग्रावंड म्युजीक आयलें क्रेडीट रोल आयले टायटल सॉंग प्ले जाल्ल्या एक्टर हिरो हिरोइनाल एंट्री जाल्ली कुडले फस्ट सिना दोकून फिल्म स्टार्ट जाता म्हणून. फिल्म स्टार्ट जावची ते वे बट स्टोरी ते स्टार्ट जावची न्ही. आमगेले प्रति एक काणींतू एसले एक मोमेंट येता वेर एवरीथींग चेंजीस. तुमगेले ऑर्डिनरी लायफांतू एक अनएक्सपेक्टेड इव्हेंट येनू एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नींतू तुमी वताची. हांव एक एग्जाम्पल दिसता क्वीन फिल्मांतू कंगना रनौताल क्यारेक्टर फिल्म स्टार्ट जावची के दोगून तीन तिगेल वर्डीकीचे तयारी करताना ते दोगून फिल्म स्टार्ट जाता. बट तिगेल काणी सूर जावची के म्हळ्यार तिगेल फियोन्सिनेनू वर्डीक कॅन्सल करून जातरी वेडिंग कॅन्सल करून जातरी त्या तिगेल लायफाचे इन्सायटींग इन्सिडेंट जावचे. त्या मोमेंटा दोकून ती कसं डिसिशन्स घेते की तिगेल कसं रिॲक्शन येते की दॅट शेप्स हर जर्नी अँड दॅट ट्रान्सफॉर्म्स हर कॅरेक्टर. आतां ताण वर्डी कॅन्सल कर नासली जाल्यार शी वूड हॅव मॅरीड हिम देर स्टोरी वूड हॅव बीन व्हेरी डिफरंट. But he cancelled their wedding and her reaction was हांव हनीमूनार एकली वता म्हणून. And that completely changed her journey and changed who she is. तिगेल ट्रान्सफॉर्मेशन एक जाल्लें. सो कितली की वर्सां हांव एसलें टर्निंग पॉयंट्स आमगे लायफान ते मस्त येता. हांव फिक्शनल कॅरेक्टर्सां बरयत आसली बट स म्हयने फुडें एसल टर्निंग पॉयंट म्हाका आनीक आयलें लायफान. तो हांव मुंबय दोकून मँगलोर शिफ्ट जाताना. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. सो दॅट इज माय ॲक्ट 2. मिगेल इन्सायटींग इन्सिडेंट दोकून मिगेले नवे जर्नी स्टार्ट जाल्लें. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. सो आत्तां मुंबय सोडून येवचें ॲक्च्युली तितली म्हाका इजी ना आसलें. येता म्हळ्यार ऑलमोस्ट 10-12 years हांव ते कश्टान मिगले ना काणू एक प्रोजेक्ट दोकून आनी प्रोजेक्ट करून बिल्ड केला एक रेप्युटेशन असो नेटवर्क असो सर्कल असो त्या पुरा आसलें. आनी म्हाका एक सेन्स ऑफ सेल्फ एक स्ट्रॉंग आसलें. हांव कोण मिगील कसले कॉन्ट्रिब्युशनाक जाता खंयची टायप काणी हांव बरोवचें जाता एक शोक हांव कसले ॲड करूं जाता. आय हॅड अ व्हेरी क्लियर पिक्चर ऑफ ऑल ऑफ दॅट. आनी आतां सडन मिगेल फ्रेंड्स पुरो लिडरशीप रोल्सांत वतना हांव सडन बिगिनर जाल्ली. हांव स्क्वेअर 1 दोकून स्टार्ट करता सर. म्हाका कसलें गोतना केटरिंगा ಬಗ್ಗೆ बदल पळोवचें गेल्यार तर म्हळ्यार आमी 3 चेल्यो आमगेले अन्नाक तांकां आसली मिगेल चेडू आनी चड कश्ट करूं नज म्हणून. मात तांणी हंग लेखन येतलें काम पुरो हांव मुंबयन तूं कितली की रात्री न्हीद नातिल्या तसले पुरो केल्लें आसा. सो हंग येतरी म्हाका एक आसलें की आय हॅव टू प्रूव माय सेल्फ दॅट आय बिलोंग दॅट आय कॅन ॲड व्हॅल्यू म्हणून. So I was becoming a beginner again from what you can call an expert. At least I knew what I was doing before. आनी ह्या ताईल कुडलेची एक त्या क्लॅरिटी आसली मनांत वचून न्हू आय वॉज फूल ऑफ डाउट्स. आतां क्लायंट्सान कितली म्हयने पुढे तांगेले इव्हेंटाचे कितले म्हयने पुढे दोकून आमी
तयारी करका मेनू केदन करका आम्ही सामान रॉ मटेरियल्स आडोवची केदना कोणाला दोखून आडोका आतां 500 जनाल पेटी असताना सडन 150 जन 200 जन चड आयला री त्या दिवसू आम्ही कसं करच्या कोणाला उलोवका कसं कर म्हाका कसले गोतनासिला आनी किचन आनी सर्वीस टीम क्लायंट्स तांगे लोटू पुरा कम्युनिकेट करची कशी कोऑर्डिनेट करची कशी कितली डिफरंट वेंडर्स आसताची गुजरात असो लोकल असो काश्मीरा दोकून आनी असो तांगे लोटू कोऑर्डिनेट करची कशी म्हणून आतां बरें सांगचें जाल्यार री आमगेली फॅमिली बिझनस हांव 3rd जनरेशन जॉयन जालाली एक ऑलरेडी एस्टॅब्लिश्ड फॅमिली बिझनस आसतना कोण की ऑलरेडी एक बंदिलाल बिल्डिंगाचे बगेल सिमेत ओपन करून दवरनासाची तुमी भितर वची मात्र तितलीची तशी एडवांटेजीस मस्त आसता बट चॅलेंजीस कसं म्हळ्यार त्यांनी ऑलरेडी आमगे ल्हान आसो विंगड जनांना काम केलेलें त्यांनी गेन केलेलें ट्रस्ट न्ही आस पळय त्या ऑटोमॅटिकली तुमगेल जायना त्या क्रेडिबिलिटी ऑटोमॅटिकली तुमगेल जायना त्या तुम्ही प्रति एक दिवसू यू हॅव टू कीप शोईंग अप यू हॅव टू कीप वॉन्टिंग टू वर्क हार्ड अँड यू हॅव टू प्रूव युअर सेल्फ आनी तें गेन करपाक जाता सो माय फर्स्ट इवेंट मिगेल फर्स्ट बिग इवेंट एज अ केटरर म्हाका आजीके उडगास आसा त्या जेवचे पश फुडें हांव मस्तू आयडियाज आनी सोल्युशन्स आनी पुरा घेवन आयली हांव लेकले मुंबय दोखून हांव लायव्ह इवेंट्से पुरा केलेली अवॉर्ड शोज आनी पुरा केलेला सो हांव लेकिले ते दोखून आयल ಸ್ವಲ್ಪ स्टाईल हंग घेवन येवया तेची वेंडर्स हाका यूज करया या तशी करया एशी करया पुरा हांव लेकून आयली बट त्या इवेंटा जेवचे पश फुडें देर वॉज नो टायम फॉर मी टू रियली सिट डावन विथ माय टीम अँड शेअर ऑल ऑफ दीस सो आय वेटेड डे आयले इवेंटाचे डे आयले and honestly what I observed is आमगेल शेफ्सान प्रॉब्लेम जावचे पस फुडेंची तांणी एंटिसिपेट करून सोल्युशन्स दिलीची आमगेल सर्वीस टीमान जनाक दोळा दिसचे आशिल्ले डिटेल्स पक्कन त्या समनातल्यारी कोणाक कळनातील सम केलीची सो आमगेल किचन टीम असो सर्वीस टीम असो लॉजिस्टिक्स टीम असो पुरा जनाक तांगेल काम कसं म्हणून एक्झॅक्टली गोतसिला ते स्क्रिप्ट गोतनातली आय थिंक हांव एकलीची म्हणून सो तेदना आय जस्ट थॉट बॅक की आतां तेसल एक थॉट आमी सगळ्यांक केन्ना जेव एक येवन आसता आमी एक नवे जॉब जॉयन जाताना एक नवे सिटी वताना एक नवे करियरान स्टार्ट करताना एक टीम जॉयन जाताना यू हॅव दॅट फिलींग ऑफ एन आउटसायडर ऑर दॅट यू वॉन्ट टू प्रूव दॅट यू बिलॉंग ना तशी त्या टायमान तो आमकां दिसता दॅट टू प्रूव माय सेल्फ हांव कसले एक करूं का म्हणून हांव चेंजीस घेवन येता आयडियाज घेवन येता सजेशन्स घेवन येता म्हणून सो हांवें सुरवेक तसलेच एक एनर्जी घेवन आयली मात्र त्या एक इवेंट भितर म्हाका कळ्ळें की कसले हांव एक इम्प्रूव जो चेंज करचे पश फुडें त्या एक प्रॉडक्ट जो सर्वीस तुमी दितले पळय ताजी ऑलरेडी एक सिस्टम एक जागांत आसता त्या सिस्टम इताक आसता त्या आतां ते इताक काम करतसिल्या आतां आमकां गोतनातिले दिसनातील प्रॉब्लम्स आसा पळय ताजी ऑलरेडी सोल्युशन्स त्या सिस्टमांत आसता ते आमकां गोतच ना भायर देखून आमकां दिसता हे सिस्टम वस्तू इनएफिशियंट आसा त्या आज जेवचे त्या वेंडर मे बी यू नो कॉल्स आन्सर करना समाची रिप्लाय करना म्हाका दिसता हेसर हांकां ट्रस्ट करून आमी कशी करूं जाता म्हणून बट बदं पळोवचें गेल्यार केंची वेंडर तुमगेलो कॉन्स्टंट कम्युनिकेशन आसता पळय तांणी इवेंटा तेसू 1000 जनाल पेट आसता 400 जनाल मात्र काम करून दवंतल आसाची मात्र ह्या कॉल आनी रिप्लाय करनातील वेंडर्स आसा पळय दे शो अप ऑन दॅट डे एंड दे डू दॅट वर्क त्या पुरा आसा पळय क्लायंट्स जाले एक्सपेक्टेशन्स आलोटू तुमगेले एक्सपिरियन्स आलोटू आनी कश्टान शिकिल्ले मस्तू लेसन्स आवटू येवचे अंडरस्टँडींग सो हांव कसं सांगची म्हळ्यार बिफोर थिंकींग की हांव म्हाका प्रूव करका हांव ह्या कसले सम करका म्हणून आसील सिस्टम्स ऑलरेडी रिप्लेस करून पुरा नवी करची बदलाक आसील ऑलरेडी सिस्टम्स इताक आसता मागीर तुमगेले क्लायंट्स जाले तुमगेले स्टाफ जाले इश्यूज कसले आसता तांगेले एक्सपेक्टेशन्स कसले आसा म्हण ते आयकून केअरफुली ते अंडरस्टँड घेवका त्या मिनटाक तांकां वय म्हाका कळ्ळें हांव कसं म्हण पळयता म्हणची न्ही ते ट्रुली आमी अंडरस्टँड करून घेवन मागीर तांगेले एक ट्रस्ट गेन करून मागीर आमी निमगुचे की ह्या आतां आसील सिस्टम हांव आनी की बेटर कशी करूं जाता म्हणून सो आय थिंक वी शूड ऑलवेज लर्न बिफोर यू लीड म्हणून डायरेक्ट आतां म्हाका जन लेखतलीची मेन पुढे आयल मात पार्टनर म्हणून जॉईन जाला म्हणून सो आय डोंट थिंक दॅट इमिडियटली आय गो इन टू अ लिडरशीप पोजिशन एंड से तूं ह्या करी तूं त्या करी आमी अशी करूं का म्हूण तशी जायना ऑलरेडी इता अशी काम करून येयला आमगेले 50 years प्लस एक्सपिरियन्स आसा आमगेले स्टाफ मिगेल पशी चड एक्सपिरियन्स आसले न्ही आसाची तांणी कशी करून येता अशी हें काम म्हणटा खोळ न्हू मागीर ही तंगील काम हांव आनी की इजी करूं जतवें म्हणून पळोवचें त्या मिगेल कामात सद्याक सो हांव फुडें सांगलें की त्या एक फिल्म आनी जो एक TV एपिसोड करचे पयस फुडें कितली की म्हयनेचें काम आसता कितली की रीरायट्स लेट नायट मिटिंग्स शूट करून एक पाटी आपस रिशूट करचें हें सगळें मस्तू जाता आनी त्या घेवचे आमी सन डिसिशन्स आसा पळय त्या ऑडियन्सान ते 30 minutesचे एपिसोड पळयतना तांकां त्या कसलें दिसना म्हणून मिजॉन सेन म्हळावे मात्र ह्या इंडस्ट्रीन ते तरी म्हाका त्या कळ्ळी कशें म्हळ्यार आमी कितली की वारां फुडें मेनू करताची आमगेले शेफ्स सूर्योदय जेवचे पयस फुडें उठून रांदप करताची आमगेली सर्वीस टीम मिनिटाक कितली की डिसिशन्स घेताची
त्या पुरे आमगेले गेस्टांक दिसना येवन जेवण केलेलं अंक पन्नार लायक जेवण वळिवे त्या मग खाऊन खुशी जलिवे पॉट भरलिवे म्हणून मात्र लेखुका तंक आमगेल जल्लाल कष्ट पुरा कळूनज सो त्या हांव फस्ट कसले केला हांव एक इंडस्ट्री सोडून आनीक इंडस्ट्रीन तूं कंप्लीट बिगिनर जावन येतास म्हाका कसलेंय गोतना म्हणून मात्र म्हाका गोतसिल मस्तस हांव ऑलरेडी पुळ्ळी मिगिल्ली इंडस्ट्रीन तुज्या कामांत आशिल्लें शिकिल्लें मस्त स्किल्स आसा ते ऑब्जर्वेशन असो कम्युनिकेशन असो प्रॉब्लम सॉल्विंग असो कसलें म्हणून सो हांव कसं सांगचें म्हळ्यार मस्तू पाटी आमी नवे कसले सूर करतना म्हाका कसलें गोतना म्हणून त्या विशयार आमी फोकस करून भिवची मस्त आसता सो इन्स्टेड ऑफ दॅट जस्ट फोकस ऑन वॉट यू ऑलरेडी नो तुमी आज ते काम कर न्ही जाल्यार रे तुमी तुमगेल 30s की 40s जावं 50सान ते नवेच कसले बिझनेस सूर करता जाल्यार रे ॲज अ मदर ॲज अ सिस्टर ॲज अ वायफ ॲज अ फ्रेंड तुमी ऑलरेडी कितली प्रॉब्लम सॉल्व केल्याची तुमी कितली जाणां इश्यूज रिजॉल्व केल्याची कितली जाणांक तुमी गायडन्स दिल्ल्याची सो विथ दॅट ट्रस्ट अँड बिलीफ इन युअर सेल्फ आय थिंक यू शूड मूव फॉरवर्ड म्हणून बाई चड ओवर पावर करू सोडचें नज फोकस ऑन वॉट यू ऑलरेडी नो सो ह्या सांगचें हांव लायक मस्तू इजी म्हणून आतां ऑलरेडी म्हाका सांगून घेतलें मिगेल स्किल्स ऑलरेडी आशिल्ले हांव ते देखून ह्या परत शिकून येयला आतां हांव हांगा दाखयता म्हणून तशी जायना येता म्हळ्यार मागीर केटरिंगा ಬಗ್ಗೆ आशिल्लो विशय म्हाका गोतनातील मस्त आसा मात्र त्या हांव शिकू का म्हणलें कई देखून स्टार्ट करका हांव क्लायंटाल देखून स्टार्ट करची की वेंडरा देखून करची की रंदप करता लंगेलो टू तंगिल्ले प्रॉब्लम सॉल्व करची की कोणाल करचें म्हणून सो आपस आ फिल्म मेकिंग देखून एक कॉन्सेप्ट हांगाडता विच मेक्स इट इजियर फॉर मी टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू ऑर टू अंडरस्टँड अ प्रोसेस कसं म्हळ्यार एवरीथिंग इज प्रोडक्शन देर आर 3 स्टेजीस ऑफ प्रोडक्शन एक आमगेलें प्री प्रोडक्शन एक प्रोडक्शन आनी पोस्ट प्रोडक्शन आतां फिल्मान तनी आमी काणी बरोवची असो एक्टर्सा कास्ट करचे असो जो लोकेशन के म्हण करचे असो एक क्रू हायर करचे असो ऑल ऑफ दॅट इज प्री प्रोडक्शन त्या कितली म्हयनेचें काम मागीर येवचें प्रोडक्शन तुमगेल प्रोडक्शन टायम कितली उणी जाता की म्हळ्यार आमगेल शूटिंग एक फिल्म शूट करचे इज एक्चुअल प्रोडक्शन टायम आतां आमी प्री प्रोडक्शन 6 म्हयने जो 1 वर्स केला रे इट मेक्स आर प्रोडक्शन मोर एफिशियंट सो ताजेर मागीर फोकस करचें फस्ट प्री प्रोडक्शन हायेस्ट फोकस दवर न्हू देन वी मूव ऑन टू प्रोडक्शन एंड फायनली पोस्ट प्रोडक्शन इज डबिंग करचें मागीर डिस्ट्रिब्युशन त्या डील्स स्ट्रायक करचें फिल्म रिलीज करचें जनाल रिव्यू घेवचे बॉक्स ऑफिसान तूं कितली कोटी तुमी केला म्हूण पळोवचें तसल पुरी एंड ऑनेस्टली ह्या एक प्रोसेस आमी खंयचे सिस्टमाक एप्लाय करता बीट वेडिंग बी एक प्रॉडक्ट लॉन्च एक बर्थडे असो एक खंयचे गुड्साके असो जो आयचे स्पीचाके असो हांव हांगा येवचे फुडें कसो उलोवका म्हूण हांव एक प्रिपरेशन केलेलें मस्त तांगेल पुरो पळय टॅक्निकल तांणी मस्तू तुमकां टिप्स अँड नॉलेज दिलीची आय एम स्पीकिंग अबाउट माय एक्सपिरियन्स तशी हांव कसं सांगू शकता म्हणून त्या एक थिंक करचें एक प्रिपेर करचें मागीर स्पीच बरोवचें आशिल्लें मागीर प्री प्रोडक्शन आशिल्लें हांगा तुमगेलें तर राबून या ऑलरेडी हांव केलेलें PPT तुमकां दाखोवन उलयता आसची प्रोडक्शन मागीर घरा वचून हांव आनी की लायक उलयत आशिल्लें इंग्लीश उणी यूज करत आशिल्लें म्हूण लेक्चर पोस्ट प्रोडक्शन जाता सो आय थिंक कसले एक ओड विशय तुमकां एक डॉन्टिंग दिसल्यारी कसले एक नवे स्टार्ट करचे पळय हें तूं म्हाका करूं जेतवे के दुखून सूर करचें म्हूण कळनातल्यारी इफ यू एप्लाय अ सिस्टम लायक दीस आय थिंक इट वील मेक इट इजियर तुमकां कसो क्वेश्चन्स निमगूच म्हणे कळटा आनी इट मायट बी इजियर टू फायंड युअर आन्सर्स सो एज आय सेड द सिमिलॅरिटीज नव्या त्या तशें करतना त्या सिस्टम एप्लाय करतना म्हाका दिसिल कसं म्हळ्यार इंडस्ट्रीज विंगड आसचे पुरो बट मिडियम असो प्रोसेस असो स्किल्स सेम आसता म्हणून आमगे शूटिंगान तो आमगेले कॉल शीट आसता पाय कितली जाणां कितली घंटे येवका कसं करका म्हणून आनी कितली घंटे कसं पुरो काम जावका म्हणून एक शो आमी लायव्ह इव्हेंट करताना रन ऑर्डर म्हणून आसा 9:05 होस्ट एंटर्स 9:10 दे फ्लाय इन टू दी एअर तशी मिनिटाचे ब्रेकडावन आसता सो कॉल शीट प्रोडक्शनांत आसतना केटरिंगांत आमगेले इव्हेंट शेड्यूल आसा फिल्म मेकिंगांतू मेनू स्क्रिप्ट आशिल्ले कडेन केटरिंगांतू मेनू आसा फिल्म मेकिंग आनी प्रोडक्शन आनी डिरेक्शन टीम आसतना आमगेल्या केटरिंगांतू किचन आनी सर्वीस टीम आसा तशी तुमकां ऑलरेडी गोतसिल विशयाचे सिमिलॅरिटी सोदून केल्यारी कसले मस्तूर गोतनातील विशय से दिसना नथींग इज स्कॅरी म्हूण तुमकां दिसता फायनली वी कम टू डिस्कवरींग माय आर्ट आतां आमी खंयचे विशय जेतना भंय जेवचे नज गोतनातील विशयार फोकस करून नज गोतनातील विशयार फोकस करता म्हूण सांगची मस्तू इजी मात्र बदल सांगता जाल्यार म्हाका हांगा येताना दिसता आशिल्लें हांव एक नवे फील्ड येताना हांव कशी के दुखून सूर करचें म्हणून फॉर एग्जाम्पल आज हांगा स्पीच दिवचे येताना हांव लेखलें हांगा आशिल्लें रूम फूल ऑफ ऑन्टरप्रेन्युअर्साक हांव कसो सांगू शकता म्हणून तुमगेल्यान तूं कितली वर्सां देखून बिझनेस करतले आसतलीची आतां नवेची बिझनेस बिल्ड करतले आसताची कितली जनरेशन्स देखून बिझनेस ऑलरेडी आसिल्ली आसतलीची वॉट कॅन आय रियली गिव यू एज अ टेक अवे म्हणून बट आय थिंक मिगेल एक्सपिरियन्स शेअर करचेची मिगेल एक स्ट्रेंथ जाता म्हणून आनी ऑनेस्टली मागीर म्हाका कसो दिसता म्हळ्यार आमी केन्ना
आय टोल्ड यू अर्लियर की म्हाका मुंबय देखून हंगे एक स्टेप बॅक से दिसली लायफान पुराजन मुखार वता आसतना हांव इथं मक्षी येतास हांव इथं आपस सुरे देखून स्टार्ट करतास म्हाका हांगा कसं गोतस म्हण हांव करचें म्हण पुरे बिकॉज आय थिंक अ लॉट ऑफ टायम्स आमी लायक ताची सक्सेस म्हळ्यार बरी मुखार वचचें सक्सेस इज प्रोग्रेस तुमगेले बिजनेस स्टार्टअप केलीची युनिकॉर्न जाल्ले फंडींग मेळ्ळें न्यूज पेपरांत हेडलायन्स जाल्ले ता मात्र सक्सेस म्हणून मात्र त्या ऑलमोस्ट फेल जालेले बिजनेस तुमी त्या कशी दवरनू आनी की कितली की मेन कश्ट काडून मागीर मुखार हाडले त्या पुरो कोणेय पळयनाची तुमगेले स्कूल युनिफॉर्म शिवेलेले मनुष्य आजी तुमगेले व्हडली ड्रेस शिवयतलो तागेले एक सक्सेस स्टोरी चिता आमी ताजेर येदे फोकस करता सक्सेस might mean going forward but sometimes you can take a detour and come back एक सण लूप घेणे तुम्ही आपस तेची येवेत येदे मक्षी गेल्यारी जो येदे कष्ट येल कुडले आमी फेल जाल्लीची म्हण आमी लेक्ची नाका म्हणून आनी म्हाका कसं कळ्ळें म्हळ्यार हांव लेक्चर्स इले रायटींग इज माय क्राफ्ट म्हणून हांव कितली की वर्स रायटर जावन म्हळ्यार काही बिजनेस स्कूल फिल्म स्कुलांतू शिकनातिले हांव शिकोवन हांव कितली की जॉनर्स बरोवन ता मिगी लायक यू नो बिग टॅलंट एंड क्राफ्ट एंड कॉलिंग म्हण हांव लेक्चर्स इले मात्र बदल सांगता जाल्यार वॉट ॲक्चुली ड्रोव मी टू रायटींग यू नो हांव तुमकां फस्टा सांगलें इंजिनियरींग जेन्ना हांव लेखलें म्हाका एक ह्युमन कनेक्शना ಬಗ್ಗೆ एक फॅसिनेशन आशिल्लें जर्नीता आसताची रडताची ताका कसं म्हणून देन आय रियलायज दॅट ॲक्चुली आपस येतरे म्हाका फेलियर्स फील जायनी आशिल्लें बिकॉज आय एम ॲक्चुली डुईंग द सेम थिंग हांव काणी बरयत आसलें जनाक कसले फील करचे खातीर आनी आतां केटरिंगान ते जनाक एक तांगेल्या इव्हेंटाक बारी आमी लायक कोन्न दिवन एक लायक मेनू कोन्न दिवन तांकां जेवण आनी जाल्यार बारी खुशी येता पळय तेन्ना म्हाका दिसता आय ॲक्चुली गिवन देम अ रियली नायस एक्सपिरियन्स म्हणून सो सिन्स आय एम स्टील डुईंग दॅट नाव म्हाका हांव फेलियर्स फील जायना जो स्टेप बॅक घेतला से फील जायना आनी थँक्यू नेक्स्ट स्लायड प्लीज एक वेन डायग्राम आशिल्लें तशें हांव तुमकां सांगता ॲक्चुली हांव सांगील कशें म्हळ्यार स्टोरी टेलिंग असो जो हॉस्पिटॅलिटी जो केटरिंग असो त्या ओवरलॅप जाता मदें तेचे एक्सपिरियन्स सो माय क्राफ्ट वॉज नॉट जस्ट रायटींग स्टोरीज इट इज क्रिएटींग एन एक्सपिरियन्स म्हणून अँड ऑनेस्टली हांव सांगता जाल्यार त्या वाया टेलिविजन एपिसोड असो वाया फिल्म असो और वाया वर्ल्डी किच केटरिंगांत असो आय एम क्रिएटींग एन एक्सपिरियन्स अँड आय फील एवरी ऑन्टरप्रेन्युअर इज ॲक्चुली क्रिएटींग एन एक्सपिरियन्स म्हणून सो आमी खंयचे एक प्रॉडक्ट दिता जो सर्वीस दिता जाल्यार जन आपस येता येताची म्हण आमी पळोवका आतां तुमी खंयचे एक कॅफेचे ಬಗ್ಗೆ जो थिंक करयाची जो एक चाय टपरी स्टॉल असो कसले असो त्या तुम्ही एक वच्चे एक कनेक्शन ह्युमन कनेक्शन फॉर्म जातरी तुम्ही एक कॅफे एंटर करतना तुमकां कशी फील जाता तेची एम्बियन्स कशी आसा तुमी फ्रेंड्सां वाटू जो तुमगेले फॅमिली वाटू टायम स्पेंड कशी करता म्युजीक कशी आसा product is very important coffee like natlar apas koni ambience and music खातीर apas येण्याची the product is very important but apart from all of that you have to create an experience for people ता म्हणल्यार मात्र तनी apas येता म्हण म्हाका दिसता so I think we should sorry so that's why it brings me back to mise en scène हांव सांगिल्लें आतां त्या कॅफेन तूं त्या कॅफेच्या ओनरान पुरा थॉट घान केलेलो आसता हांगाचे लायटींग एशें आसूं हांगा एसल पद आसता हांगा एसल हांव मेनू तयार करता आमगेले प्रॉडक्ट एशें आसता हांव रेग्युलर कस्टमर्साल नांव उडगास दवरता हांव तांगेले युजल ऑर्डर कसो आसता म्हण ताना येयले कुडले डू यू वॉन्ट द युजल म्हण हांव निमगून तांगेले ऑर्डर रेडी करता तेन्ना म्हगेले कस्टमर्स वन टायम कस्टमर आसूची तांणी म्हगेले रेग्युलर कस्टमर लॉयल कस्टमर जेवचे म्हणून बट त्या एक कस्टमर आपस येवचे खातीर मात्र न्ही तांगेलो एक ह्युमन कनेक्शन फॉर्म करून तांकां तुमगेले कसले एक उडगास आसल्यारी तांणी आपस येताची म्हण आमी लेखुका सो आय थिंक प्रॉडक्ट प्लस एक्सपिरियन्स फॉर्म्स अ ह्युमन कनेक्शन म्हणून तुम्ही कसले प्रॉडक्ट तुम्ही प्रॉडक्ट असो सर्वीस असो दिता आसल्यार तुम्ही तांतू कशी यू नो हाऊ यू कॅन गिव युअर कस्टमर अ युनीक एक्सपिरियन्स म्हणून तुम्ही पळयल्यार आय थिंक दॅट एड्स अ लॉट ऑफ वॅल्यू टू वॉट युअर प्रोवायडींग सो फॉर एग्जाम्पल so as a business तुमगेल priority product aware असल्यार I think it's important to ask few of these questions एक कसं म्हळ्यार what experience am I creating म्हणून सो आज कामत केटर्स आमी 50+ years एक्सपिरियन्स आसतना आमगेले क्लायंट्सान लेखनातिले ಸ್ವಲ್ಪ इश्यूज आसता तांकां गोतसना एसल पुरो प्रॉब्लम्स जेवच्या पुरो म्हणून बट वी ऑलरेडी हॅव दॅट एक्सपिरियन्स सो तांकां एक सीमलेस आनी एक प्रिमियम एक्सपिरियन्स दिवची पडा दॅट इज आर USP म्हणून लेखता वॉट वील पीपल रिमेंबर म्हणून आमगेले एक जेनरस आनी टेस्टी फूड एक सर्व करचे आज ते केंचे वाडी कसो केंचे इव्हेंटांतू जनाक जेवण उणी जाल्लें म्हणून कोणी खाय नातिल चमकलालना ता एक 2000 जनाल पेटीन 25 जन चड येयल्यार लास्ट मिनट आमी करून तांकां सर्व करताची आनी ता मंटवेर आशिल्ल्या फॅमिली तांकां विशय सीमित कळना तांणी ते रबून टेन्शन घेवचें ना आमी गेले दुवेल वाडीक आयले जेवण करनातिल वतावे म्हणून तांणी भिवच्या ना तसले एक टेस्टी जेनरस अँड स्मूथ अँड एफर्टलेस सर्वीस आमी प्रोवायड करताची नेक्स्ट कसं म्हळ्यार वॉट इनविजिबल डिटेल्स मॅटर
आतां आमगेल USP कामत कॅटरर्साचें कशें म्हळ्यार आमी जल तितले सिजनल आनी लोकल प्रॉडक्ट्स यूज करताची अँड हाय क्वॉलिटी प्रॉडक्ट्स यूज करताची. ताजे निमित्त आमगेल प्रॉफीट मार्जीन येदे कॉम्प्रोमायज जेवचें पुरो, आमकां प्रोक्युरमेंटान येदे कश्ट जेवचें पुरो, बट वी वील नॉट कॉम्प्रोमायज ऑन क्वॉलिटी म्हणून. अँड आमी जल तितली लोकल घेवचें पळयल्यार सर्टन आतां हींग असो एक दळीत गेलची सनाची हिंगाचे असो जो एक केसर असो त्या थ्रू आउट इंडियाचे बेस्ट असेल अंगेल देखून आमी प्रोक्योर करून करताची. सो दॅट वी वील नॉट कॉम्प्रोमायज ऑन. सो दोज आर इनविजिबल डिटेल्स. तुमगेल क्लायंट्स आनी दळीत जेवतना तांकां ह्या हिंगू खंय दुखून येयला म्हणून तांकां त्या कळका म्हणयना, बट त्या टेस्ट पळयतना एसल दळीत आमकां मेळना म्हूण लेखताची. So those are invisible details that you should pay attention to, that your customers do not need to know. आणि कसं म्हणल्यार what part of me exists in the business or am I bringing to the business म्हणून. आतां हांव 3rd generation caterer जावन आयला आनी म्हाका बदल सांगता जाल्यार रनपेचे बदल तितले विशय म्हाका गोत नाशिल्ले, बट मुंबय शिफ्ट जातरी एकली रबून जातरी हांव येदे शिकू सूर केलाली आनी आतां हांगा बस येवन जातरी आय ऑनेस्टली थॉट की हांव कसं सांगू जाता म्हणून आमगेल स्टाफाक जो रनपे तांके म्हणून. बट आय थिंक देर इज अ न्यूनेस दॅट आय कॅन ब्रिंग इन एज अ 3rd generation पर्सन. आनी आमगेल अज्जान असो अण्णान बाप्पान तांणी पुरे लोकल क्विझिनान तूं एक्सपर्ट जावन आशिल्ले रनपेक आनी दवरून एक्सेल केलाची. बट आय फील लायक आतां इव्हेंट्स कोवीड जातरी इव्हेंट्स मस्त सांज जाला, दे वॉन्ट स्मॉलर इव्हेंट्स बट दॅट केटर टू म्हळ्यार आनीक एक लग्ज्युरियस एक फील दिवका म्हूण जाता. जो केदने आमी घर कडेन दळीताय आनी बिबे उपकरी खावचे, आमकां बर्थडे फंक्शन म्हूण जाता विंगड कसले खावका, सँडविचीस खावका, पिझ्झा जाय म्हूण पळय. सो दोज आर थिंग्स आय फील दॅट आय कॅन ब्रिंग इन. एक नॉन लोकल क्विझिनाचे हांव कशी हांगा हाडूं आमगे लोकल टेस्ट हाका केटर करेत म्हूण पळोवचें तावत आमगेल बिझनसा काडयत म्हणून. सो तुमी फॅमिली बिझनसांत आसल्यारी तुम्ही तंतू कसले तुमगेले एक टेस्ट जो एक फ्लेवर कसं तुम्ही हाडू शकता म्हणून एक पळयाच. दीस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. तो हांव तुमकां सांगलें बिगिनिंगांत हांव हांगा शिफ्ट जातरी जो जनान फस्ट मेळाल तर हांव म्हगेलें इंट्रोडक्शन दितना हांव कोण म्हूण सांगची म्हूण म्हाका कळतना म्हणून. बदां सांगता जाल्यार आत्ते म्हगेलो एक आन्सर म्हूण ना. म्हाका जनान तूं केटरर की आय यू स्क्रीन रायटर की म्हूण निमगेतना हांव बोथ म्हणटा आसात. बिकॉज आय डू नॉट थिंक वी हॅव टू चूज. वर्ल्डाक एज अ सेट सक्सेस एक डिरेक्शनांत वचचें तशी तूं आमी एस पळय आमकां पुरो जनाक लेबल्स दिल्यार खुशीची. यू आर एन इंजिनियर, यू आर अ मदर, यू आर अ सिस्टर, यू आर अ हावज वायफ म्हूण तसले एक लेबल्स घाल न्हू बेसेलार जाल्लें म्हणून. बट आय डू नॉट थिंक कोणाले विंगडाल कन्विनियन्स खातीर वी नीड टू रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्व्स टू लेबल्स. आतां बिझनस फॉर बिल्ड करचे असो जो पॅशन फॉलो करचे असो आमी दोनूय करीत. फॅमिली लेगसी मुखार व्हरचे असो की आमगेली स्वताची एक आयडेंटिटी आमी सोदूचे असो दोनूय आमी करीत. सो आय डू नॉट थिंक वी नीड टू चूज. या पुरा कनेक्टेड जावन आसता. ॲज अ डॉटर ऑर अ मदर यू कॅन स्टील बी अ स्टुडंट, यू कॅन स्टील बी लर्निंग ॲट इन युअर 50s or 60s, यू कॅन बी अ बिझनस पर्सन, यू कॅन स्टील बी अ रायटर. ಅತ್ತೆ ಹಾವು ಗರ ವತ್ತರಿ ಮಿಗೆಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಹಾವು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಕಾಣಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಹಂಗೆ ದಕ್ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ಟೈತಾ ಝೂಮ್ ಕಾಲ್ಸರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ करता. डे टाइम ಅಂತೂ हाव केटरर जावन काम करता आमगेले फॅमिली बिझनस ಅಂತೂ. आय डू नॉट फायंड द नीड टू चूज. सो आय थिंक वी शूड ऑल फिगर आउट आमी कसले पळय हांव आतां इतली वर्स देखून हावज वायफ जावनू आसा आनी हांव कसले करूं जायना, म्हाका जायना जर्न कसं लेखतलीची कसं म्हणतलीची म्हणून आमी लेखची नाका. लेट्स नॉट लेट अदर्स लेबल अस. दॅट इज माय रिक्वेस्ट. आनी एक लास्ट कसं ओके. सो कोणाक एक नवी बिझनस स्टार्ट करता म्हण आसल्यार जावं तुमगेले एक्झिस्टींग बिझनस एक एक्सपॅन्ड करता म्हण जाल्यार जो लायफाचे एक विंगड पार्टांत हांवें ते फोकस करून एक वर्क लायफ बॅलन्स फायंड करता म्हण आसल्यार नवे एक स्टार्ट करतना एक टर्निंग पॉयंट हांव सांगिल्लें पळय लायफांत एक इन्सायटींग इन्सिडेंट म्हूण एक येता तातूंत येदे भंय जेवचें आसता. बट आय थिंक वी शूड ऑलवेज लूक एट इट एज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ग्रोथ एंड फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन. आनी इता म्हळ्यार तुमगेलें प्रोफेशन चेंज जावचें पुरो, तुमगेलें टायटल चेंज जावचें पुरो, तुमगेले सिटी चेंज जावचें पुरो, बट तुमी कोण तुमगेली क्युरियोसिटी असो, पॅशन असो, तुमगेले नीड फॉर टू प्रूव युअर सेल्फ असो कसले असो दॅट डज नॉट चेंज. युअर स्किल्स तुमी पुढे तुमगेलो टू डेवलप जाल्यार स्किल्स असो त्या माय जायना त्या ट्रान्सफरेबल आसता. तुमी कसलेय न सूर करता त्या पुरो तुमगेलोट आसता. सो यू आर नेवर रियली कंप्लिटली अलोन ऑर अ स्ट्रेंजर ऑर अ बिगिनर म्हणून. सो मिगील काणीन तूं ह्या टर्निंग पॉयंटात इंटरवलांत आयला की सेकेंड हाफात आयला की क्लायमॅक्स पावतास की म्हाका गोतना. मात्र एक हॅपी एंडींग आसतलें ॲट दी एंड ऑफ ऑल ऑफ दीस म्हूण लेकून हांव मिगील काणी आतां बरयता आसा. आनी आय होप तुमी पुरो जन धैर्य घेवन तुमगेली काणी बऱ्याची म्हणून. बिकॉज टर्निंग पॉयंट काणीन तूं मस्त येता तशी लायफान ते मस्त प्लॉट ट्विस्ट येता. प्रतिपटी आमी एक्सपेक्ट करना तसले प्लॉट ट्विस्ट वेयच्या पुरो. बट तसले एक टर्निंग पॉयंट येताना
हाऊ डू यू रिॲक्ट टू इट. तुमगेल काणीचे हिरो तुमी कशी जेवचे, तुमगेल काणीन तूं विनर तुमी कशी जेवचे ता तुमगेल आतांत आसता. सो टर्निंग पॉयंट कितले हो, take a moment. If you need to take a step back, decide what you want to do, decide your plan of action, and then move forward. But keep writing your story. Thank you. आता येदोळताय तांगेल प्रोफेशनल फील्डारी विस्तार जावन माहिती दिलेले कामत कॅटरिंग्स हाजे पार्टनर जावन आशिल्ले स्नेहा कामत हांकां विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष CA नंदगोपाल शेणे हांणी यादस्तिका दिवन मान करता म्हणून विनंती करता.